नमस्कार, हांव सरिता सोहन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया मुळ्याची भाजी। ही हांवें भाजी घेतल्या। ह्या भाजयेतली पिकलेली पानां आसा ती काढून घेवपाक जाय। हे मुळे आनी भाजी सेपरेट करून घेवपाक जाय। मुळे तासून घेता। मुळे तासून घेतले। आता ही भाजी बरी धुवून बारीक शिनून घेवपाक जाय। ही हांवें मुळ्याची भाजी शिनून घेतली। भाजी शिनता आसतना मातशी बारीक शिनपाक जाय। मुळे हांवें शिनून घेतले। ही भाजी आता आमकां शिजत दवरपाक जाय। शिजत दवरपाक ही हांवें कायल घेतल्या। एक कांदो हांवें बारीक शिनून घेतला तो घालता। एक चमचो हांवें तोरची दाळ घेतल्या। ही तूर दाळ हांवें 1 वर उदकान भिजत घालून दवरलेली। 2 हरवे मिरसांगो घालता। ही भाजी शिनून घेतल्या ती घालूया। तातून घालता चवी पुरते मीठ। थोडेशें उदक घालता। मुळ्याची भाजी तेल घालिनासतना करता, ताका लागून शिजपा खातीर थोडेशें उदक घातला। आता भाजी आमी गॅसार शिजत दवरुया। भाजी हांवें गॅसार शिजत दवरल्या। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। हाजेर आता झाकण घालून भाजी शिजोवन घेवया। भाजी शिजता आसतना दवळून घेवपाक जाय। भाजी शिजता आसतना 2-3 वेळा अशी दवळून घेवपाक जाय। हातूंतली दाळ कांदो बरो शिजोवन घेवपाक जाय। परत झाकण घालून दवरता। आता पळोवया भाजी शिजली जाल्यार। भाजी बरी शिजली। तातून हे थोडे उदक आसा ते सगळे उदक आमकां सुकोवन घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मोठी केल्या। तातून हांव घालता अर्द वाटी सोय, अर्दो चमचो घालता साखर। मिक्स करून घेवया, दवळून घेवया। हे पळयात भाजयेतले उदक सुकले। भाजी आमची बरी शिजली। तातूंतलो कांदो दाळ बरी शिजल्या। मुळ्याची भाजी तेल घालिनासतना केल्या। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरे करू।